आयज रस्ते हॉटमिक्स केले जाल्यार फाल्यां जायते येतात आनी रस्ते खणटात. हाका जबाबदार कोण असो प्रश्न वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान विधानसभेच्या अधिवेशनात केल्लो. तशेंच रस्तो खणपा खातीर सिंगल विंडो सिस्टमाची मागणी आमदार विजय सरदेसायान केल्ली. रस्ते हॉटमिक्स करचे पयलीं संबंधीत खात्या कडेन समन्वय करप सक्तीचें आसा. अभियंत्यान तशें करूंक ना जाल्यार तांचेर कारवाय जातली. तशेंच पीडब्ल्यूडीच्या मुख्य अभियंत्याच्या फुडारपणा खाला संबंधीत खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांची समिती तयार करतले, अशी माहिती मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. तशेंच फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर सिंगल विंडो सिस्टम लागू करतले अशें मंत्र्यान सांगलें. आज आमी पळयतात की पीडब्ल्यूडीचे जे रस्ते आसा ते रस्ते ऑटोमिक्स घालतातय आसा, दुसरे दिसा फोडटात. हाजेर गव्हर्मेंटाक हे खबर आसा कितें कोऑर्डिनेशन मेकॅनिझम कितें आसा, कोण रस्ते फोडटा, कित्याक फोडटा, पीडब्ल्यूडीक खबर आसा की ना, आनी ताजे आसा जाल्यार तुमचे कडेन कितें कोऑर्डिनेशन मेकॅनिझम आसा की ना हे पयलीं मंत्र्यान म्हाका सांगचें. What is the timeline by which you will go for a single window road cutting permission system, a GIS based utility mapping and one road one dig policy, mandatory utility corridors. आता utility corridor तुका जर पळोवंक जाय जाल्यार रवींद्र भवन टू आर्लेम हांव मंत्री आसतना हांवें म्हज्या मतदारसंघात केल्लो आहा, which is a utility corridor existing 1.8 kilometers length stretch of road केल्लो आहा. Speaker sir, so the point is, माझो specific question हा, what is the timeline for these reforms? रस्तो प्रत्येक खेपेक प्रत्येक डिपार्टमेंट एक फाटी फोडटा आणि फोडटा आसतना ते एक फाटी परमिशन घेना. सो फर्स्ट थिंग व्हॉट वी हॅव डन, प्रत्येक जाग्यार हॉटमिक्स रस्तो जाता त्या इंजिनियराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की 1 महिना पयलीं ही शूड रायट टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, युटिलिटी डिपार्टमेंट्स, बाबा तुमचें कितें करपाचें असें जाल्यार ह्या दिसा पयलीं ह्या डेटी पयलीं करा. वी विल स्टार्ट हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड ऑन दिस डेट. इफ our engineer fails to write to them, we will hold our executive engineer responsible. Categorical, samke. Responsibility has to be fixed to everybody. Second, utilities घाल्यो. आता ज्या जाग्यार सायडी घालता रस्त्याच्या, मेन रोड फोडना थंय आमी इमिजिएटली परमिशन दिता, बिकॉज मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येना. ज्या जाग्यार मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येता थंय नवो रस्तो आसत जाल्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड 3 वर्सां आसता. डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड नासत जाल्यार डिपार्टमेंट गिव्स परमिशन. डिफेक्ट लायबिलिटी नासत देन देर इज ए प्रॉब्लेम, देन वी डोंट गिव हिम परमिशन. बिकॉज तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपूण डिफेक्ट लायबिलिटी तुम्ही रोड डॅमेज केला आपूण कांय करना. ताजे मुखार वचून वी हॅव डिसायडेड that shall be a coordinating committee headed by principal chief engineer of PWD and which will consist of chief engineer of electricity, MD of sewerage corporation, chief engineer of water supply department and concerned OFC cable जो company घालता तांचे representative. These committees shall meet very often, once at least in a month, and review the situation. And all the utilities, already we have written letters to all the utilities asking them to submit their plans. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.